Grand Korean A31. Sorves pora egla stefa, sasnan noman puka. Sorves pora egla stefa, sasnan noman puka. Tubo forto, upod vihidan, tushi moima. Sodat Fanta, to go forth, to hold Vehida, to Shimoima, Sodat Fanta, Sorbes Fora Ecasteva, Saskan Mamatuka, Sorbes Fora Ecasteva, Saskan Mamatuka. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा कडेन इंग्लीश भाशेन एक गायन आसा, like a sunflower that follows every movement of the sun, so I follow you, my God. एक सनफ्लावर दिसाच्या सुर्याच्या उजवाडा प्रमाणे ते दोलता आनी ह्या सुर्याक ते फॉलो करता, म्हळ्यार ताच्या फाटल्यान वेता. तेच भाशेन बाबडीनो आमचो सुर्या जेजू आनी ह्याच सुर्याक दवरलेल्यानी आमी ताचो पाटलाव करूंक गरज. जे भाशेन सनफ्लावर हे सुर्याचो पाटलाव करता आनी हें करूंक जाय ते जाण वावुरल्या. आमी जाणा कितले भाग्यवान ताणें आपलो जीव दिला ह्या हे सर्गीचे राज विस्तारूंक. आयज आमी उगडास करता ब्लेसड रुडोल्फ आक्वाविगा आनी ताचे सांगाती. तांणी असलोच जेजूचो पाटलाव केलो. हेच करून जेजू आयज दरेकल्याक आमकांय मागता. आयची मीस आमी भेटयता जोम दिसाच्या समयार कदिशा रॉड्रिगेज हे भुरगें आपलो जोम दीस पाळटा. देवान ताची कृपा घालून ते जेजू भाशेन चणवायेन कृपेन अंगुठेन वाडूंक ह्या भुरग्या पासत आमी मागुया. तेच बरोबर मेबल लोबो हेंवूय आपलो वाडदीस संभ्रमता, ताचेरूय देवाची कृपा मागुया. आनी मिसाची भेटेक तयार जातना आमची पातकां उडकून घेवन देवाच्यान एकामेकाची भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोपला देवा आनी तुमकां बाबा म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाची तुमकां मागता वायट बरें हांवें जायती प्रार्थना केल्या. हांव म्हजो अपराध त्या पासत भाग्यान सुद्दां सांगपाक करी सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां बाबा बरें दिवं. तुजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती प्रार्थना करता. सोर भुरगा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. सोनिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या भाग्यवंत साक्षांनी भावार्था खातीर खोश्ट सोंसून आनी मोरो पर्यान भावार्थांतीर रावून संवसाराचेर जैत दिलेलें. त्या दिसाचो आज आमी मुक्तीन उगडास करता. तांचे जैत संतोशान समोर तांची देख घेवन भावार्थांतीर रावूंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता निराज वर चलयता सासणाच्या सासना.
सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइदेस आपलो तोंबू पेना भायर काडून व्हरो आनी पेना तावन मातसो पयस उबो करी. ताका ताणें जमातीचो तोंबू म्हूण नांव दवरलें. कोणाक तो सर्वेस्परा लागीं कितें विचारपाचें आसलें ताणें पेना भायर त्या जमातीच्या तोंबूशी वचूंक जाय आसलें. मोइदेस ते तोंबूत वचूंक भायर सरतालो तेन्ना सगळीं पर्दा उबी रावताली आनी तो तोंबूत वचो पर्यान दर एकलो मनीस आपआपल्या तोंबूच्या दारार रावन मोइदेसाक पळयतालो. मोइदेस तोंबूत भितर सरतच कुपाचो खांबो देंवतालो आनी तोंबूच्या दाराशी रावतालो आनी सोरेस्पर मोइदेसा कडेन उलयतालो. दारार ताल्लोलो खांबो पळयल्या उपरांत सगलो लोक उबो रावतालो आनी आपआपल्या तोंबूच्या दारार रावून सरपडटालो. एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन उलयता तसो सोरेस्पर मोइदेसा कडेन तोंडा तोंडी उलयतालो. मोइदेस पेनांत परतून वेतालो तेन्ना ताजो सेवक जोसुआ एक कारोट मनीस नुनाचो पूत तोंबू सोडून पयस सरोनासलो. सायनाय दोंगरांत चडून मोइदेसान सोरेस्पराक उलो मारलो. ताच्या फुड्यांतल्यान वचून सोरेस्परान म्हळें, सोरेस्पर सोरेस्पर, दोयाळ मोवाळ काळजाचो देव, तो रोखडोच रागाक जायना पूण भोव दुलोप आनी विस्वासी. ओदराक तो आपले मोणेपण दाखयता, चुकी अपराध आनी पातक बुकशिता, तोरी तांकां कात लायनासतना दवरिना. बापायच्या पातकांक लागून भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक तिसरी आनी चवथे पिणगेक लेगून तो कास लायता. आनी रोखडोच जमणींत सासतांगी पडून मोइदेसान देवाक बोजलो. ताणें म्हणलें, दोनया, हांव तुका खरेंच मानवलां जाल्यार म्हजो दोनी आमच्या सांगाता येवचो म्हूण मागतां. हो लोक निबोर मान्याचो खरें पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध बगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. कांयच जेवी खायनासतना ना म्हूण कांयच पियेनासतना मोइदेस तो सोरेस्परा बोगलेक 40 दीस आनी 40 राती रावलो. ताणें फातरीचेर खोराराची उतरां बरोवन काडलीं, मुणगे 10 आज्ञा. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब. सोरेस्पर कोनवालो सगलोच माये मोगाचो. म्हणुया. सोरेस्पराची कर्तुवां न्यायनितीची जुलूम भोगतल्यांक तो नीट करून दिता. मोइदेसाक ताणें आपल्यो येवजण्यो उक्त्यो करून दाखयल्यो. इस्रायेलच्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार आपले विजबितां फांकयलीं. जबाब. सोरेस्पर कोनवालो सगलोच माये मोगाचो. सोरेस्पर कोनवालो आनी माये मोगाचो ताजो राग सोट करून पेटना. ताचें काळीज काकलुकीचो थेवो. ताजो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांच राग धरून रावचो ना. जबाब. सोरेस्पर कोनवालो सगलोच माये मोगाचो. आमच्या पातक्याक फावो त्या मापान तो कास लायना. आमच्या गुन्यांवाचे फावो ते फारीकपण मागिना. प्रितमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्या ताजो मोग. जबाब. सोरेस्पर कोनवालो सगलोच माये मोगाचो. उदेत आनी अस्तमोत जियेतल्यो एकामेकांत पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोनवलायेन वागयता तसोच सर्वेस्पर आपली भोक्ती करतल्यांची दया करता. जबाब. सोरेस्पर कोनवालो सगलोच माये मोगाचो. उबी रावया. सोरेस्पराक जय जय. पी देवाचें उतर आनी जेजू तो ओंकपी. जाका तो मेलता तो सासणाक तोखता. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
लोकांक धाडटोच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सरशे येवन म्हणलें, शेतांतल्या नेराची वापारीची समजणी आमकां दी. ताणें पोट्टी पालून तांकां सांगलें, बरें बी वोमता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाची भुरगीं, नेर नोश्ट्यांची भुरगीं. नेर वोमलो तो दुस्मान देंवचार. लुवणेचो काळ संवसाराचो शेवट. लूव बी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात, तशें संवसाराच्या शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो करणयो करतल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आंगट्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदवान करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरीं परजळटलीं. आयकूंक कान आसलेल्यान आयकुची. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. नो आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता शीस जेजू सरशी येता आनी म्हणटा, शेतांतल्या नेराची वापारीची समजणी आमकां दी. शीस जेजू बरोबरूच आसलें. तरी आसतना कांय फावटी जेजू शिकयतालें पळय तें शिकयतालो तें तांकां समजनासलें. तांकांच समजना जाल्यार लोक आनी आसलो तांकां कितलें समजतलें. त्या भायर जेजू सरळ वस्तूंनी सांगतालो आनी कांय फावटी ह्यो पॅरबल्स वो असल्यो काणयो कश्यो सांगून असले वपारी सांगून तांकां समजायतालो. तरी तांकां समजनासलें. बाबडी देवाचें उतर समजूंक हें उक्तें मन देवाचो आत्मो आमी मागूंक जाय. कांय फावटी देवाचें उतर समजना. हें उक्तें मन उक्तें काळीज आमकां मागूंक गरज. आनी ही उतराची समजणी घेवंक देवूच आपलो आत्मो आमकां दिवंक गरज. दुसरें सत्र बाबडीनो, ह्या दिसांनी शेतांतल्या नेराची बियांची वेपारी आमी आयकत आयल्या. आनी आयकता तेन्ना कांय फावटी आमी मनान चिंतता, हो नेर म्हणल्यार कोणाक लागता तें अमक्या मनशाक लागता. हो देंवचाराचें काम कोणाचें काय अमक्याच मनशाक लागता. आनी हे भाशेन दुसऱ्याक लागूंक हें सोंपें जाता. पूण हें सगलें आमच्याय भितर आसा म्हूण वळखूंक कांय फावटी आमकां आगोड लागता. कांय फावटी हें दुस्मानाचें काम, देंवचाराचें काम आमच्यांतूय तर आसा, पयस पडटा. असलो जजमेंट तर आमी करतात दुसऱ्याचो. जेजू आयज तो आमी जजमेंट करूंक नाका म्हणटा. कित्याक तो म्हणटा, काळ पावतच देवदूत करतले, देव जजमेंट करतलो. म्हणटच हो जजमेंट हांवें दुसऱ्या बाबतींत करूंक गरज ना. म्हज्या जिवितांत कितें असलें वायट आसा जाल्यार हांवें तें काडूंक जाय. आनी तिसरें सोदर बाबडीनो, हो शेतकार तर शेत रोयता जाल्यार ताचे शेवटाक ताका बरी पीक मेळूं. तो शेत रोयना फकत ती नोंदणी काडूंक वो नेर काडूंकूच. ताचो शेवट हें पीक मेळूं. आनी अशें जाल्यार दुसऱ्यांच्योच चुकी आमी काडून रावले जाल्यार हो शेवटाक पीक दिवची आमी पावचे ना. म्हणटच शेवटाक पीक दिवंक हांवें कितें करूंक जाय? भाग्योन पावलो रोमकारांक 12वे वडीन 12वे हावेसराक 21वे वडीन म्हणटा,
कॉन्कर इवल विथ गूड. वायट आसा जाल्यार तें बऱ्यांतल्यान तूं कर. म्हणटच वायटाचेर फोकस करचे सुवातेर बरें तुजेर कितें करूं येता. बरो शेतकार तो बी रोयतलो, ताका उदक वो सारें घालतलो आनी हे भाशेन ताचें फळ रावतलो. हेच भाशेन बरें करून बरें करीत वचप. वायट आसत संवसारांत आतां जायते वायट आसत. म्हजें काम कितें पीक मेळटलें जाल्यार बरें करीत वचप. वायटा मदें बरें शिकप. बाबडी न्हू, ह्यो तिनूय वस्तू आयच्या मनान शुभवर्तमानाच्या मनान जाता. पयले सुवातेर देवाचें उतर उक्त्या मनान आयकून पवित्र आत्मा मागया. दुसरे सुवातेर आमी जजमेंट करचो न्हय, तो बोडव्याक देवाक करून दी. आनी तिसरें, वायटा मदें आमी बरें शिवराक पावले. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उलो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उलो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वाचता आनी उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाख वालीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक दिवण जातलो. म्हज्या बाबा म्हणटा म्हज्यान तुमचें बलिदान सोड जाते बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका. प्रक्रिया ओ पवित्र बापा, तुज्या भाग्यवंत रक्षासाचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता. ती तूं दयाळायेन मानून घे आनी तीर भावार्थान तुजें नांव उचारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय घोटाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसा. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर कडेन सरकाय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रोगात वारोवन तुजी विचित्र पोतवी दाखयली. हे पोरी तुका गवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे वसोकतायेन क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं तुजें बोळ सपुर्णायेन पोरसो लायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतसान तुजी स्तुती गायता. सर्वांनी संसार बघा बाबा परसो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समज म्हजी.
तेच परी जेवण जात असताना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांगलेली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणीक कोराची रगत पातकाची बोगसडे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात दुसरो उदगार दिवन बाबार्थाचो कर परगटुया सोनिया जेजू आमी ओवलो खाता आनी एका सुतलें येता तितलें पावपी भगवान सोड आमी तशें मरण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी अजिविताचो उडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमी समजता पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा प्रेतनारी आमच्या आगोवणी बापा आनी सगळे यादविकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीन मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदार मेल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे पोरजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची दया करून आमी मागता तुजो शुभ आशिर्वाद ह्या भुरग्याचेर सुपुल्ल्या त्या दिशाचेर तुजो घालून आमी मागता तेच बरोबर मेबल लोबो हाचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती बागेवन दरपुतान सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुषार पुताव त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना बरोबर आमच्या बापा सर्वीच्या तुजें नांव पवित्र जा तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसवटो करायचा संवसारांनी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बदकां दिवस आनी आमच्या काणी पडूंक नाका पूण वायटाक दी आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटाक दी आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सरीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडराचे क्रिस्ताचे आनी आमी बरो भशेन वतरेकना तर आमकां तुजी उदारकार प्रतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्तांतले तुज्या धरून दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल तुजे कुशे परमणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जाची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती देवाचे शुभे संवसाराचे ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी
तुमी म्हणटा म्हज्या उपोद्र्यांक कश्टांनी म्हज्या सांगात रावल्यात ते तुमीच देखून हांव म्हजें राज तुमच्या अधीन करता. तुमी म्हज्या राजांत म्हज्या मेजार खावन पिवन आसतल्यात. प्रार्थया. सर बलिश्ट आनी भोव मोगाळ देवा, कुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुज्या रोग साक्षान उदेशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केले आनी कुर्सार जेजून भेटयलेल्या योजनाची गोठाय ह्या संस्कारांत तुवें आमकां दिल्याय. हे गोठायेन विस्वाशीपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेंत समेस्त मनशाचे सोडवणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करचूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. सर पुजा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Orgo tuca somia, orgo tuca bonia, orgo tuca agaduca, agari sahasra, tove makarut loi kuzomo kurcha, tove makarut loi Satri